जो आमकां म्युनिसिपालिटीन प्रॉब्लेम जायना इवन कवळे पंचायतीन सरपंचान आपूण जावन अरेंज करून कटर तेणी थोडी कितें दितात. थोडे वेळ मोठी मोठी झाडे पडली न्हू, मोठी झाडे पडली हय सर. कोणती घेऊन येता आणि बशी जायना फोटो सर. काढता हार्डली पण ते इम्पॉसिबल. झाड तेच असतात कोणती घेऊन येणार आहे, फोटो काढवा मोबाईल येते कापले आपण ते झाड तेच असं आहे, हे कापता तू गोवेकर न्ही? सुशील गोवेकर सर. ओके त्यांची काम बरें आसा. बस ताच्या बस म्हणजे ताणी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सेन्सिटीव प्रश्नांक ताणी हात घातिल्लो आसा. तो हांवें म्हाकाय ताजो अनुभव आयिल्लो आसा. एक्चुअली आय हॅव ऑलरेडी प्रेज्ड यू, आय हॅव एप्रिशिएटेड युअर वर्क, बट एट द सेम टायम ताणी ती ट्रेनिंग आनी हे कांय गोश्टी म्हणिल्ल्यो आसा पळय न्ही. हांवें मार्शलान तुका एक सादी गोश्ट सांगता. म्हागेलो वड पडलो, वड 3 घरां डॅमेज, उद्ध्वस्त सामकी, आणि तांकां पॉसिबलूच जायना तें. तेजे खातीर हांवें रोड नवो करून दिलो, क्रेन हांवें म्हजी अरेंजमेंट केली. ओल्ड गोवाच्यान फायर, हांव तुका कितलें सांगता, ओल्ड गोवाच्यान फायर ब्रिगेड आयली, कुंडयच्यान फायर ब्रिगेड फोंडेच्यानूच आयली, जाली. लास्ट मागीर फोंडेच्यान फायर ब्रिगेड जाली. तांचें मत कितें आशिल्लें जाण तूं? सर ताचें खोड म्हणपाक इतलें मोठें आहा की खोड म्हळ्यार स्टेम जाका इंग्लिशान म्हणटा, खोड म्हळ्यार मूळ जें आसता तें इतलें मोठें आहा की आमची ब्लेड मोडपाक शकता. हांवें लास्ट फ्रस्ट्रेशनान तांकां हांवें कितें सांगलें, अरे ते पाड पडो रे, मोडो रे ते ब्लेड म्हणून, तुका कितले ब्लेड जाले तो हांव हाडून दिता म्हणून सांगलें. पूण एक सुद्दां ब्लेड मोडलें ना. हांव जेन्ना तापलो तेन्ना वेळाचेर तेंच्यांनी सगळें वेवस्थीत तें काडलें. दॅट मिन्स दॅट स्कील जी आसता पळय न्ही ती लॅक आसा. ताजे वयल्यान तुका हांव सांगलें, बट आय हॅव एप्रिशिएटेड. बट शेवट कशें आसता न्ही, लोकांचो आमकां आमचेर सोड, पूण जे घराचेर जेचे झाड पडिल्लें आसता ताका इतलो टेन्शन जाता की ते कितें करूं कितें ना अशी तांची परिस्थिती जाता. नाल्यार लोकांची झाडां ती पडटात, मागीर कापपा जाय, हे फायर वयता, PWD वयता आनी पयलीं जायना. सर आनीकूय हितून एक डिफिकल्टी आहा. आमी झाडां मारपाक जर गेले तांकां हात लावपाक दिना ते लोक, अशे काही विशय आहा. आतां पयलीं फार्मासी कडेन हांवें ताका दाखयला, तर आंबो तर पडलो, ते लोक भरतलेच, गाडी बिडी चेपतली सारकी. ते पळय रे, पयले बाजारांत प्रत्येक कडेन रावंड फायर ब्रिगेड तुका हे आहा न्हू ते पावर आहा न्हू. आमचो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सांगता तुमकां. आमचें कितें आसा, आमच्या कडेन फोन आसना. आतां एक झाड कट करतलो जाल्यार ताका टेक्निकल पर्सन जावं पडटा तो कट करपी, आनी ताका जर एकट्या झाडाक एंगेज करून लायलो जाल्यार तो 10 ते 15,000 रुपया तो मिनिमम घेता. दॅट इज द डिफिकल्टी. म्हणून आमी कितें सांगता, जो जाका कोणाक त्रास जावपाक शकता ताका ते मार म्हणटा. एक्चुअली आमकां पावर आहा ताका डायरेक्ट ऑर्डर दिवपाक, पूण प्रॉब्लेम जाता मारपाचो. केन्ना केन्ना त्या पार्टी कडेन तितले फंड नासता, पयशे नासता. दीज आर द डिफिकल्टीज. तूं आतां लक्षांत धर, आतां आमी फोंडेच्यान पणजे वयता, आतां हांगासर परवागुडी चडावाचेर सगळीं झाडां अशीं येवन केन्ना पडत आनी कोण मरत हें सांगूंक शकना. म्हणजे तेजें कितें एक्चुअली ती झाडां PWDची मारपाक जाय तेंचे झाडां. व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू तयार केला. सांगला आमी ताका डायरेक्शन दिला. व्हेरी PWD इम्पॉर्टंट कोणा हायवेचे खास करून आणि PWD roads. तांच्यांनी कितें आहा. ती झाडां आता फाटल्या फावटी हांवें एक म्हाका दिसता नॅशनल हायवेक सांगून हांवें भोमचो एक आंबो मारून घेतले. अरे हे आतां तुमची जबाबदारी न्ही रे, PWD इंजिनियर्साची जबाबदारी न्ही रे, की बाबा खंयचे झाड रस्त्यार येयल्ले आसा आनी ते डॅमेज आहा किंवा ते पडपाक शकता, हे तुम्हीच एनालिसिस करून यू हॅव टू ऑब्टेन द NOC फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि ते मारून घेवपाक जाय. फॉरेस्ट कित्याक आपयना? ना ना फॉरेस्ट नाही, फॉरेस्ट दुसरी गोष्ट सांगता, तुमचे कडेन कोठ्यांचे एस्टिमेट असता, कोठ्यांचे एस्टिमेट असता. एव्हरी यू आर प्लॅनिंग फॉर द वर्क. तातूंत भितर तुम्ही जर कोणे स्पेशल तुम्ही घालून घे आणि ते मारून घेया न्ही. अरे पडसर कित्याक रावता तुम्ही? हो एक दुसरो. अरे मागीर पडल्यानंतर तुम्ही मारतात न्ही रे, किंवा लोकांनी बोवाळ केल्यानंतर आंदोलन केल्यानंतर तुम्ही मारतात. तुम्ही पहिलूच प्रिकॉशन कित्याक घेयना? हे एक लक्षात डिपार्टमेंट आय एम टॉकिंग. कारण गव्हर्नमेंट विचार खंय ना म्हणना, पण मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना ह्या दृष्टिकोनांतल्यान तुम्ही थोडोसो प्रयत्न करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस जितले लॉस जाता तुमकां तो तांचे रिपोर्ट दिवपाक तुमचो खूब डिले जाता. तो डिले जावपाक जायना. ओके, सो दॅट इन्स्टंट रिलीफ त्या फॅमिली. कारण एक घर जर पडलें तांकां रातचे जेवणाक वचपाक तांची पातीशेर आसता. अशा परिस्थितीन ताचें रूफ जर गेलें जाल्यार ते रूफ घालपा खातीर 1-2 पत्र हाडपाक तांकां पयशे ना जाता. ते कोणा कडेन तरी पयशे मागता. हें जावपाक जायना. इन्स्टंट रिलीफ आमच्या
डिझास्टर मॅनेजमेंटातल्या भितूनच्यान ते जावपाक जाय, कार्यालयांतल्यान जावपाक जाय. आसा मरे आमकां प्रोविजन तशें इन्स्टंट रिलीफ दिवपा खातीर तांकां. सो दॅट यू हॅव टू सी एटलिस्ट ते तरी बाकीचे सरकारी लेवलाचेर कितें जाता तें मागीर पळय, पण डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या मॅनेजमेंट आमी करता त्या वेळाचेर तांकां रिलीफ दिवप हा तितलोच म्हत्वाचो आसा. ते आसा तुगेलें हा ते नेम ना जाल्यार तूं नवे लेबर घेवन ते तुमचे सोडून बाकीचे प्रत्येक घेऊन फायराक दितात. तेच फायरा दितात, ते त्यांच्याकडे कमी आसा तेच घे. इवन थोडे सुद्धा तुम्ही एक्स्ट्रा वाडोवपाक तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना, कारण विषय जर एकंदरीत हे मॅच डिपार्टमेंटाचो जर बारीक जर हे जर पळयलो जाल्यार पावसाची शक्यता दाट आनी वादळ वारे खूब आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी हें करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. नॅशनल हायवे कारण लँडस्लायड खूब जाता आनी खास करून म्हज्या फर्मागुडी टू वेलिंग साको थंय खूब जाता. तें परत तुमी पळोवपाचें गरज आसा, ताका एक्सेस आसा म्हणून हानी जावपाक जायना. म्युन्सिपाल्टीच्या बाबतींत सांगपाचें म्हणलें जाल्यार डिसिल्टिंग जे ड्रेनेजाचें आसा त्या डिसिल्टिंगाचें काम चालू आसा. जेन्ना हांवें ताबो घेतलो जेन्ना 2 टिमी चालू आशिल्ल्यो. आमच्या एकंदरीत 15 वॉर्ड आसा. आमी चालू करता आसतना एक 15 वॉर्डांतल्यान आनी एक वॉर्डांतल्यान चालू करता आनी अशें करून 15, 14, 1, 2 सद्या 13, 3 आनी हांवें जेन्ना ताबो घेतलो टेक्निकल डिपार्टमेंटा कडेन उलोवणी केली आनी 2 टिमी एक्स्ट्रा घातल्यो. सद्या लेबर मेळप खूब कठीण आसा. तरी पूण आमी प्रयत्न करून वॉर्ड नंबर 7, वॉर्ड नंबर 8 आनी ते 8 जाता पूण 9 जातले. आनी आमची एकंदरीत अपेक्षा आसा की येणाऱ्या 10 दिसां भितर हे आमी सगळें डिसिल्टिंगाचें काम आसा तें कंप्लीट करता.